नाका Paul. He is at fault. He is at fault. Paul, he is at fault. So meeting करपाक जायना. समजा लायसन्स दिनात म्हणून कॅश दिले. हे वन अगं त्याला प्रेशर आहे. हो सांगता मला देना खबर 100% खबर 100%. सेक्रेटरी प्रेशराइज केली कोण प्रेशराइज केली कोण प्रेशराइज केलं कॅचमेंट तू एरिया हसना का तू मना मन inadequate infrastructure water supply याला हॅपी केली आहे तू कोणा हॅपी केला ये सेक्रेटरी तू कोण बनला का हम बोलो प्लीज आम्ही हसले अवस्था बी आहे तू कोणा प्रेशर केला सांग मला मला आम्ही व्हिडिओ गेली सगळ्या लोकांनी गोंयकारांनी पळयला काल आम्ही व्हिडिओ गेली आदर्श देसायचो व्हिडिओ वन आसा तेका आमी सगळे रातवाडो रेजिडेंट्स मेळ्ळी आनी आमगे कितें आशिल्लें आमगे आशिल्लें की लोकांनी जेन्ना प्रोटेस्ट केला लोक जाले 1.5 म्हयनो रस्त्यार येवन पंचायत बॉडी जावं ते सेक्रेटरी सरपंचाक घेवन आनी पंच मेंबराक घेवन जेन्ना दाखयतात की आमगेलो रस्तो 100 मिटर ना कायद्यान कितें आसपा जाय 100 मिटर रस्तो नाल्यारू त्या सायडीन प्रोजेक्ट येवपा जायना कॅचमेंट एरिया ती लो लाईंग एरिया ती उदो बोता लोकांनी घरां पावसान दिसा लोकांक घरां उदो येता दुर्गा भितर उदो येता हें दाखयलें पार्किंग फेसिलिटी ती ना कित्याक तो नॅरो रोड हा एक मोटर गेल्यार दुसरी मोटर वचपाक जायना इतलो नॅरो रोड हा आनी हे कोण 70चे पोर बोर न्ही हे आमची नावेली पोर हे आमगे नावेली मूळ नावेलीकार हे रुट्स तेंगे हिंगाय रातवाडो तेंगे शेमाय हिंगाच रावन हिंगा मिले हिंगाच हे लोकांनी जेन्ना आवाज उठयलो आनी सांगलें बाबा हो रस्तो जावपा जायना वो कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिल्डर लॉबी हे आमकां नाका हो रस्तो सारको ना दाखला सो मेजरमेंट घेवन दाखयलें पॉल सरपंच आसलो पॉल आमगे नावेलीचो सरपंच पॉल पेरेरा आयिल्लो सेक्रेटरी कोण संदीप हलीलाल हूंय तेगे सरनेम आय डोंट नो फर्स्ट टायम आय हर्ड दिस हलीलाल हूंय कोण 70रीचो आनी मागीर वेना बाय आमगे पंच येयले सगळें जालें दाखयलें ग्राम सभा रेजुलेशन घेयलें ग्राम सभा रेजुलेशन इज यू नो इट इज सारकें हे ग्राम सभा रेजुलेशन गेले आमी प्रोजेक्ट नाक म्हणून लोक हॅप्पी जालो चल जाता म्हूण आमगे जाता म्हूण काम मागीर 16 तारखेर मिटींग एप्रिलाची घेयली सगळो लोक हेज्यान दोबरात लोक येयलो आनी सांगलें आमकां तो प्रोजेक्ट नाका आमकां सरपंच पॉल पेरेरा सरपंचानी उतर दिलें आमकां पंचांनी मिडियाचेर भायर दिली आमकां नाका म्हणून आनी सेक्रेटरी काल भिडियोन वचून भिडियोन आमकां कितें जालें तें आमकां आनी तें रिपीट करपा नाका रिपीट शो नाका आमकां भिडियोन इतलें सांगलें कितें जालें पंचायतीन दिल्या आमकां पयलीं सांगलेलें भिडियो कोण आनी आमकां कितें सांगतालीं तें डीम दॅट वी अंडरस्टँड आयज लोकांनी तेका उजरायला लोकांनी सेक्रेटरीक उजरायला लोकांक सांगलें तूं आमकां तें शपथ सांगनाका 3 दिसां भितर आमी ओपोज केलो प्रोजेक्ट फ्रॉम दीस टायम आसता प्रपोज ऑर ओपोज करपाक पूण हे सेक्रेटरीन आनी हे पंचायतीन करूं ना म्हूण आमी काल आमकां व्हिडिओ आदर्श देसायन सांगलें आनी जाल्यार डीम म्हणून मॅडम सो इट इज ए मागीर प्रेशर येयलो 16 तारखेर घेयला रेजुलेशन 16 तारखेर सगळें ना म्हणून आनी सांजचें आमकां कळटा की 4 तारखेर ऑलरेडी जालें म्हूण आयज आमी गेली पंच मेंबर्स वर देर सरपंच पॉल वॉज देर पीपल वर देर संदीप तो सेक्रेटरी आशिल्लो व्हिएना पंच आशिल्ले आनी ते उलयलें आमकां कळ्ळें हांवें डायरेक्ट सांगलें डायरेक्ट चार्ज घालता ही पंचायत हुई नावेली पंचायत हुई कितें चल्ला 5 सेक्रेटरी जाले हुई ह्या एक टर्मा हिंगे टर्म आसता न्ही दुसरे कडेन वसायन चोय तुमी पोरये 70 बिचोली सांकळी खंय वचोन चोय 20 वर्सां एक सेक्रेटरी आसता 5 सेक्रेटरी चेंज जाले कित्या आयकना म्हणून म्हाका काल कळ्ळें आयज येयलें आनी डायरेक्टली हांव हिट न्हील सारकें हांवें त्या संदीप हल्यालेक विचारलें बाबा तुवें कोणा सांगून हें दिली काय म्हूण परमिशन तो सांगता म्हाकाय मुगे जॉब व्हडलो म्हाकाय मुगे पोट व्हडलें अरे तुगे पोट आनी तुगे जॉब तुगे घरा दवर तूं खंयचो रे बाबा म्हणून चालें 70 हूंय हो 70 पोर येवन आमी सांगतलो नावेलकारांकू तेणें आजून आमगे चोयल ना कापोसतात आमगे बायलांगे कापोसतात चोयल ना तेणें वी टोल्ड हिम इट्स ऑल ऑन खोका हांवें विचारलें तेका तुका कोणी प्रेशरायज केलो तुका सांकळीसान प्रेशर येयलो तुका 70 प्रेशर येयलो तुका दावोली नावेलीसान प्रेशर येयलो आमी सगळें खबर आहा खंयची फायल येयल्या खंय पयलीं खंयची ऑफिसां वयता खबर आहा बाबा डोंट डू दीस आं आमगे हे हायच आमगे जागे आमी दिवपा न्हय कालू सांगलें आमगे नावेली जायत प्रोजेक्ट येयले वी आर नॉट मॅड बेश्टे अगेन्स्ट प्रोजेक्ट वचपाक पूण कायद्यान कितें आहा तें कोराय कायद्यान ना तेन्ना आतां पॉल सरपंच आमी सांगला पॉल सरपंचान आतां आमी तेका सांगलें आमी वी डोंट केअर मंडे न्हू सर इता मंडे 10:30 वयता तो कन्वे कोता मिटींग बिकॉज 3 days नोटीस दिवपा जाय सगळे बॉडीक दितात 3 आनी तेका सांगला मंडे हें कोर आमकां सांगला व्हिडियोन सांगला दे कॅन स्टील ओपोज इट
मंडे लेटर दितो तो आनी मागीर आमकां सांगला सरिता बीन आम सोलू लेयनाय हूंय वचपाचें न्ही बिडिओ वचपाचें एडिशनल डायरेक्टर लेटर दिवपाची की पीपल आर नॉट हॅपी पीपल आर ऑपोजींग एंड द पंचायत will Have to not revoke will the- revert the decision and revoke the license. This is the promises given. We have told at Sattari Port. त्या सेक्रेटरी सांगला आणि एक सांगता तूं एकार तूं आयकता आसतलो तूं एकार आमकां हो सेक्रेटरी नाका आमकां पपेट्स नाका आमकां ऑनेस्टली जो काम करतो जाय गव्हर्मेंट पगार घेता टॅक्स पेयर आमची पगार तांकां मेळटा आमचे पयशे आमगे पोटात चिमट काडलेलो डोंट यूज एनी वन एज पपेट्स एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नावेली थँक्यू. ते दीस आमी सगळ्यांनी बॉडी मिटींग घेतली आनी आमी सांगलें ताका हें लायसन्स दिनाका बट सेक्रेटरी कितें करूं लागलो आपल्यान गेले मेमोरेंडम बॉडीला सर्क्युलर प्रमाणे आपल्यान एक्ट करूं पडटा सो तेणें आपल्यागे वस्तूंगीत ऑन हीज ओन वीश तेणें तें लायसन्स दिलें इवनिंग म्हळ्यार सो लायसन्स दिलें म्हणून लोकांक खबर मेळ्ळी लोक काडो बिडिओन गेले बिडिओन सांगितलें की आज हियरींग दवरलां आनी वचोन पंचायताक तुमी सांगाय सो लोक आज पंचायताक परतून आयला सांगपा हें सेक्रेटरीन केलें तें रॉंग बॉडी बायपास करून दिलें तें डे वन्स बॉडी अपोज कोता तो प्रोजेक्ट नाका म्हणून बिकॉज ऑफ द लो लायन इम्पॉर्टंट पॉयंट आनी आमी इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना 6 मीटर रोड मेळो ना बट आमी सेक्रेटरी दोनूय मिटिंगे सांगलां तितून सेक्रेटरी कितें म्हणटा ते फायलींत सगळे डॉक्युमेंट्स आहा सो ते हेजेर आपल्याच्यांनी दवरपाक जायना आपल्यागे टायम क्रॉस जाला सो आपूण म्हणलो ते दिता ताका लागून ती मिटींग जाली आनी आयज मिटींग आतां आमी एमर्जन्सी आनी मिटींग मागल्या मांडे बॉडी दिली टू लायसन्स जे पड सेक्रेटरीन दिलां बॉडी बायपासून तेजे ओपोज करपाक हें लोकां गेलो डिमांड आहा लोक डिमांड करता पंचायत बॉडी शूड ओपोज द सेक्रेटरीज डिसिजन एंड दिस ऑब्जेक्शन ऑन एडीटीटी म्हणटी सेईंग दॅट लोकांगे ऑब्जेक्शन आशिल्लें ग्रामसभाच्या आनी बॉडीनूय दिनात म्हण आसतना सेक्रेटरीन ओवरऑल करून लायसन्स दिलें तेजें ऑब्जेक्शन लेटर ही मिटींग आतां मांडे दवरल्या ओके सो सेक्रेटरी मुद्दाम 15 दोन म्हणजे कित्याक तेणें कितें सांगिल्लें आतां हांवें बॉडी आमगे वाचलां डे 1 एप्लिकेशन येयलें तें सांगलें तें डेट ते उपरांत आमगेल्या 10 दिसांक भितर मिटींग दिल्या मिटींग करून इन्स्पेक्शन केलां इन्स्पेक्शन रिपोर्टूय दवरला सो पंचायत सायडीन आमगेलें सगळें टायम सारको तुम्ही पळयतात GNH. वाह बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है. ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए. ये तेरे हाथ में क्या है? पंचामृत नमक. अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े. आ गया मेरा रिजवान. तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले. और ये लो तुम्हारे पकोड़े. मेरी तरफ से बिरयानी. ये तुम्हारी फेवरेट खीर. स्वाद का कोई धर्म नहीं होता. पंचामृत, भारत की पहचान. घर घर में पंचामृत.